सो वील प्रोसीड फ्रॉम हियर. मागीर नेक्स्ट आमी पळयलेलें की मेन 5 टॉपिक्स आसात भगवद्गीतांतू, ते काल ते आमी डिस्कस केल्लें. सुरे 4 सेशनांतू आमी जीव आनी ईश्वरा विशय केल्लें पळयलेलें, आनी कालच्या सेशनांतू प्रकृती, काल आनी कर्म हाजी इम्प्लिकेशन्स पळयलेलें. आणि द क्वेश्चन्स विच वी हॅव आन्सर्ड सो फार इन दिस सेशन बेसिकली तुमकां राउंड अप करपाक जाल्यार एज इफ कन्सायजली आमी कशें केलें म्हळ्यार हू एम आय. आमी आमगेलें पळयलें की आमगेलें शरीर न्ही, आमगे भितर एक आत्माच तत्व आसा, आनी आमी खंय आसा ती हे भौतीक संसारांत आसा ती, खंयच्या सिच्युएशनांत आसा ती, कसं क्षेत्र आमगे मनुष्य जावन आशिल्ल्या शरिरा भितर आसा ती तीन आसा तें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आनी आमगेलो आत्मा. आनी आमी खंयच्यान बांदून पडली ती सत्वगुण, रजोगुण आनी तमोगुण हाजे नेहमी बाउंड जावन आमगे करता आसत. आनी खंयच्यान प्रभावार काम करता आसता आमी कालाच प्रभावारी, टायम फॅक्टर. आनी कोण आमकां पळयता आसा अनुमंता, अनुदृष्टा जावन परमात्मा आमगेलो टू आसा आनी तो पळयता आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आमी हें तत्व अंडरस्टँड केलें की आमी आत्म. आनी कालच्या सेशनांत आमी पळयलें की 84 लाख स्पिशीज आसा ती, खंयच्यान आमी जन्म घेवयत. 84 lakhs ऑफ टायप्स ऑफ कॉन्शियसनेस आसा ती. कशी आमी केन्ना एक शॉपिंग मॉलाक गेल्यार पळय विंगड ड्रेस ट्राय करतात न्हू, आनी चेंजिंग रूम आसता शॉपिंग मॉलांत. सो आमी खंयचे 4-5 आंगल घेता ती आनी ते ड्रेस घालून पळयतात आनी कानडी पळयतात ती, हें समज की हें समज ना की. आनी इफ यू आर नॉट हॅपी आनीक एक आंगल घेवन येता ती आनी वी ट्राय इट अगेन. तशींची आमी कितली की जन्मांतर देखून हें विंगड शरीर धारण करून ट्राय करता आसा ती की हांतू सूख मेळटलें की मेगेल मस्त इच्छा आसा, इच्छा द्वेष समुत्थेन, हें इच्छा आसा त्या इच्छा आसा. परमात्मा आमगे लोटो आसा जायत तुका हें ड्रेस ट्राय करता जाल्यार हें ड्रेस घालून पळय आमी पळयतात. मागीर आमकां दिसता की ना हांतूय सूख मेळ्ळी. आनी आपास परमात्मा आमी विंगड इच्छेन वता ती. परमात्मा सांगता जायत तुगेली ही इच्छा आसल्यार हें नव जन्म घे आनी हें ड्रेस घालून पळय म्हूण. सो आमी हें निरंतर जावन कितले की जन्म देखून विंगड ड्रेस घालून पळयता आसा ती. आनी अर्जुनाक एक पॉयंटार भारी कन्फ्युजन जाता. आनी देवान हें गीता नॉलेज दिल सिता अर्जुनाक कसं सांगचें आसा, नष्टो मोहा स्मृती लब्धा म्हणून. मेगेल डाउट्स आशिल्ले पुरा क्लियर जालें रे देवा, म्हाका मेगेल मेमरी आपास आयली म्हूण. सो आमी कालच्या सेशनान पळयलेलें कशी आमी ऑरिजिनली वैकुंठा प्लॅनेट्सांत राबून आशिल्लींची आत्म जावन ऑरिजिन अनादी काल देखून. कृष्णान भगवद्गीता सांगचें आसा नेवर वॉज देर अ टायम वेन आय ऑर यू डीड नॉट एक्झिस्ट म्हणून. म्हळ्यार हें टायमान तूं ट्रेस करचें जायना. हें टायम फॅक्टर ह्या मटिरियल वर्ल्डांत मात येता, ह्या संवसारांत मात की टायम एज अ फॅक्टर. वैकुंठ लोकांत टायम म्हणून फॅक्टर ना, इट इज ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड. सो हें वैकुंठ लोकांचे आमी अनादी काल देखून आशिल्लीं जाल्यार आमी पळयलें पळय कशी एक पंत आमकां इच्छा येता, इच्छा द्वेष समुत्थेन वी ऑप्टेड फॉर कमिंग हियर. आनी देवान सांगलें जायत तूं वच काजारी हांव तुका अरेंजमेंट कोन्न दिता म्हूण. आनी वी चोज टू बी इंडिपेंडंट फ्रॉम द लॉर्ड. ताका आमी विसरलीं ती देवाल विशय. जाल्यार देवाल विशय विसरल्यार तुमी पुरा पिक्चरांत आनी अशें पळोवन अशें पुरो एक पंत हिरो मेमरी लॉस जाता, एमनिशिया जाता. आनी एमनिशिया जाल्यार सुद्दां ताका हॉस्पिटल एडमीट करतात. तेन्ना 2 टायपा ट्रिटमेंट मेळटा जनरली तुमी पळयल्यार. एक पंत शॉक ट्रिटमेंट मेळटा आनी शॉक ट्रिटमेंट मेळ्ळे सुद्दां तो अशी म्हळ्यार ताका शॉक लागल्या म्हणके जावन ताका संगी एक तागेले पुरा नर्व्स हलतात ती ब्रेनाचे. आनी मागीर ताका हगूर फोटो आनी दाखोवचे सुरू करतात डॉक्टर. तागेले नियर एंड डियर वन जालें म्हळ्यार रिलेटिव्ह जालें, तागेले फुडले घराचें ताका हगूर तागेली मेमरी आपास येवं म्हूण ते डॉक्टर्स दाखयतात. तशींच आमी काल पळयलें ह्या संवसारांत जेलर आमगेली दुर्गा देवी ती आमकां हें 3 आमी फर्स्ट सेशनां पळयलें तापत्रयान आमकां शॉक ट्रिटमेंट दिता आसा. सो दॅट वी स्टार्ट थिंकींग हें कशें नाबा. आनी मागीर आयच्या सेशनांत आमी पळयतलीं की प्रॅक्टिकली कशें करचें म्हणून भगवद्गीता नामस्मरण करून. दोज आर लायक द डॉक्टर शोईंग अस फोटोज स्लोली. फक्त गुरु स्वामी गुरु साधू शास्त्र आनी आमकां हगूर ते फोटो दाखयता आसा ती आमी रिकवर करतना आमगेली मेमरी लॉस देखून की ऑरिजिनली तुमगेली फॉर्म हें म्हणून. आनी हगूर आमी तांगेलें मेमरी कनेक्ट जावता सुरू जाता. सो ह्या पार्टार आमी शिके मुखार ह्या सेशनांत आजी पळोवया. मागीर आमी पळयलें फ्री विल एंड डेस्टिनी म्हणून की काल भाग्यवाद दैववाद हाजे विशय पळयलें की आमकां आमगेलो डेस्टिनी ऑलरेडी प्री ऑर्डेंड. म्हळ्यार आमगेलें भाग्य जावचें आशिल्लें जाता, तसले प्रयास कसले करचें कांय प्रयोजन ना मू, जावचें आशिल्लें जाता तशी म्हणटात न्हय. ना तशी ना आसता. खंयचे एक इव्हेंट आनी रिस्पॉन्सा मदें एक फ्री विल आसा. देवान आमकां चॉयस दिलेलें आसा.
स्पेशली मनुष्य जावन जन्मान तू एव्हरी मिनिट वी हॅव अ चॉईस कशी रिॲक्ट करू येतं म्हणून. आता तुम्ही पळय येता पक्कने तुम्ही ट्रेना जर्नी गेल्या ती स्पेशली बॉम्बेंत लोकल ट्रेन्स आणि मस्त आसा ती पण तू जर्नी केला जाल्यार तुम्ही पळय येता कसं की एक दोग जन पॅसेंजर्सा मध्ये लढाई जाता आणि ते दोग जन पॅसेंजर्सा मध्ये लढाई जातना विंगड 50 जन असतात कंपार्टमेंटांत. ते पुरा 50 जन तुम्ही पळयल्यार इन अ डिफरंट वे दे विल रिॲक्ट. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ असतली ती कोणी इग्नोर करतली तांगे न्यूज पेपर वाजूट की कसं करतली. ಸ್ವಲ್ಪ जन असतली इंटरेस्टान आयकतली ती हो हे कसले लढाई जाता असं म्हणून. ಸ್ವಲ್ಪ जन अशी असतली की तांणी ते वचून लढाई जॉईन जावन तांणी लढाई करू सुरू करतात फॉर नो रिझन. सो आम्ही पळय येता की वी ऑलवेज हॅव द चॉईस हाऊ टू रिॲक्ट. मात एक पण आम्ही रिॲक्ट केल सिता मागीर दॅट भाग्य दॅट डेस्टिनी इज क्रिएटेड. सो आम्ही त्या पॉइंटार पळयली आणि मागीर आम्ही काल पळयलेलें की तीन टायपाक कर्म आशिल्ले. कर्म विकर्म अकर्म. कर्म म्हळ्यार खंयचें सकाम कर्म वय म्हणून येता की खंयच्यान आमकां मुखावेल जन्म चांग मेळटा. मात हे भौतीक संसारांतूची वैकुंठ लोकात न्ही ह्यांची संसारांत आमकां विंगड जन्म मेळटा मात चांग मेळटा. स्वर्ग लोका मेळचे पुरो और चांग घरान जन्म मेळचे पुरो. आणि विकर्म म्हळ्यार पतन जाता म्हळ्यार नरका वता ती और पशु जन्म मेळटा चांग काम करनातले. सो दॅट इज विकर्म. आणि अकर्म म्हळ्यार आज आम्ही डिस्कस करूया. सो आम्ही काल कशें पळयलेलें की ह्युमन लाईफ इज लायक एट अ जंक्शन. तुमकां ऑलवेज एट एव्हरी मिनिट एव्हरी सेकंड तुमगेले चॉईस आसा. कशें मुरलीधर चरण प्रभून सांगितलं वेळी की तुम्ही ह्या टाइम 1 hour एव्हरी डे तुम्ही चूज केलं ना हे सेशन अटेंड करचेक आणि भगवद्गीतेचे कार्यक्रमान तू भाग घेवचेक. द चॉईस वॉज देअर. यू कुड हॅव डन एनिथिंग एल्स. But not only after this, every minute, every second of our life, we have a choice which we can make. आम्ही केदना एक चूज करूं केदनाची. तेव्हा सांगच्यास गीतेन तू बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिती स महात्मा सुदुर्लभा म्हणून. कितले की जन्मानंतर आमकां देवाल विषय कसंकी एक सुकृतीन देवाले स्वाम्याले गुरुले भक्ताले आशीर्वादान कसंकी एक आमकां अवसर मेळटा की आम्ही हे देवाल विशयान तू कनेक्ट जाव येता बहुनाम जन्मनाम अंते म्हणून. इट्स अ व्हेरी रेअर. स महात्मा सुदुर्लभ म्हळ्यार आम्ही हे देवाल विशयान इंटरेस्ट घेता ती वी हॅव कम इन द कॅटेगरी ऑफ रियली रेअर पीपल लिव्हिंग एंटिटीज आत्मान तू कोणा ह्या विशयान तू इंटरेस्ट आसा. हे शास्त्रान सांगिल्लें आसा पुरा कितले की लक्ष कटल्यान इंद्र दोकोनी इंद्र गोप ते. इंद्र गोप म्हळ्यार एकदम सान इन्सेक्ट आणि इंद्र म्हळ्यार स्वर्गाचे रायू. कितले की जन आसा ती जाल्यार कोणाक पुरा जना देवाल विशय रुची येतवे ना. सो इतले कडेन आसतना खंय आसत म्हळ्यार जीवात्म खंय ना म्हूण ना. उज्या भितर फायर बॅक्टेरिया म्हूण आसके म्हळ्यार तुम्ही पळय येता इतले पुरा जीवात्मान तू रियली रेअर. आमकां दिसच्या पुरो की मनशान पॉप्युलेशन इतलें आसा जाल्यार मनशां की ना कितले की हजारो कटल्यान विंगड सकट जीव इन्सेक्ट्स पुरा आसा ती. सो हे रियली आणि इतली मनशांतूय ಸ್ವಲ್ಪ जन मात या देवाल विषय इंटरेस्ट असता. देवाल विषय इंटरेस्ट असता ಸ್ವಲ್ಪ जन मात सनातन धर्माचे भाग घेवचे मेळटा. तांतूय भक्ताले ओटू संघांत येवन हे भगवद्गीता भागवतम आयकूच म्हळ्यार सुदुर्लभची खंडित हे सांगेत. आणि आम्ही कर्माचे पळयलें खाली की एक पंत आमकां कुडले रिॲक्शन मेळटा आणि एक पंत देर इज अ डिलेड रिॲक्शन. आम्ही पळयलें हे युधिष्ठिर धृतराष्ट्राल काणी आसा की धृतराष्ट्रान मागीर कृष्णान निमगोवचें आसा हे देवा हे कसं ना जाल्लें म्हणून. 100 जन चेडू मेगेल दोळ्या एदरान तूं तांकां मारून काडली मू हे कसं लायक म्हणून. तेन्ना कृष्णान काणी सांगचें आसा. दिस इज एन इन्स्टंट ऑफ डिलेड रिॲक्शन. कृष्ण सांगता 50 जन्म फुडें तू मृगारी आशिल्लो आणि तू एक पक्षीक भारी एक विकार ब्रुटल म्हणतात पळय भारी एक वायट रुपार त्या पक्षील हत्या केली आणि तागेले 100 मोठे आशिल्ले एग्ज ते पक्षीले ते तू पुरा जळोवन काडलें म्हणून. ताजे निमित्त आतां तू त्या पक्षीन मारची पशी फूड तू पक्षीक तू त्या पक्षील एद्रा तू 100 मोठे तागेले जळयलेले त्या पक्षील एद्राक तागेले पुरा चेडू मेली ती आणि तू ताकाय मारले. ताकाची तुगेल दोळे एद्राक तुगेल 100 चेडू मेली ती म्हूण कृष्ण सांगता. मागीर तो कृष्ण नेमगीत काय मागीर ते म्हाका नेक्स्ट जन्मान तूं अशी जाव येत आशिल्लो मू 50 जन्म कसले घेवका पडलें हे हाचे खातीर. ताका देव सांगता की चेडू जावचें पुत्र जावचें म्हळ्यार ताजे खातीर पुण्य जावका. ताका ते 50 जन्म तूं घेवका पडलें पुण्य संपादन करचेक
तुका 100 चेडू जावचे खातीर आनी एक पंत ते पुण्य संपादन जालें तुगेलें 100 चेडू जालीं ती आनी ताजी कार्मीक रिएक्शन तुका हें पंता मेळ्ळें की तुगेले दोळे एद्राकाची तुगेलें चेडू वालें मरण जाल्लें म्हूण आनी इंडिव्हिज्युअल कर्मारी पळयत कशी नारद मुनीन हाका सांगली मृगारीक ताणी तो निमगिता की तू तुगेले बायल चेडू वचून निमगून यो की तांणी तुगेलें कर्माच भाग घेतली मे तांणी ना म्हणटा ती सो हें पुरो आमी कार्मीक रिएक्शन्साचे एग्जाम्पल्स पळयत मागीर आमी हें पळयलें की हें फिलॉसॉफी अंडरस्टँड केले सिताक आतां आमी अकर्माच कॉन्सेप्ट पळोवया हें फिलॉसॉफी एंड केले सिताक आमकां कळटा की वॉट एवर सिच्युएशन वी आर इन लायफ दिस इज द की टेक अवे तूं आमी विंगड जेन्ना ब्लेम करचें जायना की आमगे फॅमिलीक आमगे सोसायटीक or country or विंगड कोणाक whatever situation we are in life at some point of time we have to be convinced की हे आमगे निमित्ताची म्हणून this is what the philosophy clears आमी ह्या मी पळयलें काली की देव omniscient omnipotent आनी omnibenevolent वे म्हळ्यार omniscient म्हळ्यार देवाले पुरा पावर आसा ताका मुखार सून कसं जगता म्हणून तसं जाल्यार आमी हे भक्तीच प्रोसेसान तूं इंटरेस्ट घेता ती तेन्ना त्या देवाल पावर आसा की ताणें चेंज करूं येता कशी एक पंता त्यांचे एक ट्रॅफिक कॉप पळय पुलिसांचे ना तुम्ही स्पीडार वता ती सपोज काराची स्पीड लिमिट त्या हायवेर 80 किलोमिटर्स म्हूण लेखया ती जाल्यारीची कोणी 80 किलोमिटरचा किंवा चडार वता तेन्ना पुलिसांचेच पळय ताका आनीक स्पीडारी तो 100 किलोमिटर्स वच जाल्यार पुलिसांचे 110 किलोमिटर्स तागेले मुखार येवन ताका कार राबयता आनी ताका लायसन्स निमून ताका पेनल्टी दिता आता तुम्ही सांगित नव्हे की तो पुलिसांच्याने रूल ब्रेक केले म्हणून 80 किलोमीटरचा बदल तो 110 किलोमीटर राहील म्हणून ना कसले की तो लॉ मेकर लॉ ब्रेक करू येता लॉ मेंटेन करच्या खातीर तशींची ह्या पुरा जगत्याचे कर्माचे हे पुरा रुल्स देवान केलेले आसा आनी देवाल हातान तूं देव स्वराट जावन आसा कोणाल्या खातीर कसले रुल्स ब्रेक करून ताणें कसले करूं येता सो दिस इज वन एस्पेक्ट आमी पळयता सो आता आमी कसले लायफान तूं कसं की जत्ता आसा आमगे लायफान तूं कसं अनुकूल ना और आमकां कसं की आसा आमकां देवाल वयर विश्वास आसूं का की हें देव कसके कारणार करता आमगेल चंगा खातीराची म्हणून आवर मायंड हॅज द टेंडन्सी टू इटर्नलायज द प्रेझेंट म्हळ्यार आमगेल खंयचे सिच्युएशनांत आमकां कसलें दुःख आसता पळय आमगेल मन अंतश येता हॅज इफ तें दुःख फॉर एवर आसतलें म्हणून तें मन आमगेल खेळटा कसं आमगे जीवनात कसं कष्ट येता पळय आवर मायंड इटर्नलायझेस द प्रेझेंट म्हळ्यार हॅज इफ आमकां मन अशें दाखोवन दिता की हें कश्ट जसमो हो जाल्लें जीवन कसं करचें कश्ट आसमो आतां म्हणून ना जाल्यार आमी तुमगेलें जीवन पळयल्यार कितलीं सकट कश्टां देखून तुमी पार जावन येयले नासता देवान तुमगेलें केन्नाय रक्षण केलें नासता सो ह्या फिलॉसॉफीर आमी पळयता की आमी विंगड जेन्ना वयर जजमेंटल आसचे नज कोणी कसं आसल्यार तांगेले चांकार आसचे पुरो ताचे निमित्तान कसं की फल मेळटा आसा and also at the same time कोणाले जीवनात कष्ट असल्यारी आमी जजमेंटल जावन अशी सांगचे नज की हो तागेले कसं की कर्मा फल दिसता ताका आतां कशें जगता आसा म्हणून नो दॅट इज नॉट फॉर अस टू जज आमी ह्या सिच्युएशनान सेन्सिटीव आसूं का इट मे बी देअर कर्मा और वॉट एवर बट इट इज आवर धर्मा टू हेल्प इच अदर सो वी शुड नॉट स्ट्रेस ऑन अदर्स कर्मा बट वी शुड स्ट्रेस ऑन आवर धर्मा इन लायफ आमगेल धर्म म्हळ्यार हेंच आसता की आमकां जावत जाल तितलें विंगड जनाक आमी हेल्प करता सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा आनी आज आमी अकर्माच कॉन्सेप्टान पळयल्यार अकर्मा कॉन्सेप्ट म्हळ्यार की आतां एक आर्मींत एक कोणी कमांडर आसच्या पुरो तो योद्धा जावन देशा खातीर फायट करता तो योद्धा जावन देशा खातीर फायट करतना तो एनिमी पार्टीचे 20-25 जना जेव्हा शूट करून मारचे पुरो एकलोच युद्धांत तू आणि ताणे 25-30 जना मारले तर गव्हर्नमेंट ताका रिवॉर्ड दिता परमवीर चक्र खंयचे कंट्रीन तू तांगेले सोल्जर्साक ऑनर करता ती की ताणे खंयची देशा खातीर युद्धांत भाग घेवन मारले म्हणून माची त्यांची सोल्जरान पक्कने तो वेकेशनाक घरकड आयलो आणि तागेले नेबरा आउट फायटींग जाल्लें आणि त्यांची गन्न काडून तागेले नेबरा शूट करून सोडलें तेन्ना गव्हर्नमेंट ताका सांगतले की वा तू 25 जना मारले आनीक एक मनशा मारले तुका आनीक एक परमवीर चक्र मेळटलें ना तशी ना ते गव्हर्नमेंट ते आर्मी पर्सन कोण तागेले नेबरा मारलें पळय ताका एज पर ड्यू लॉ प्रोसेस ताका पिनलायज करतली आणि मे बी ताका फांसी शिक्षा जातली की ताणे एक इनोसेंट पर्सना मर्डर केलें म्हणून सो आता तुम्ही पळयत की त्या टायमार 25 जना मारले ताणे 25 पीपल आणि गव्हर्नमेंटान ताका परमवीर चक्र मेळ्ळें आणि आता ताणे एकल्या मारले
आनी ताजे खातीर ताका गव्हर्मेंटान फांसी शिक्षा दिली और लायफ टायम इम्प्रिझनमेंट दिलें. हें कशें न्हय? वाय इज दॅट सो? कसं जालें की हियर तुम्ही तुम्ही तुमगेल विचार कसं नस ह्या पॉइंटारी तुम्ही चॅट बॉक्सात टाईप करूं येता. हांव सांगता असं एक पॉइंटान तूं गव्हर्मेंटा खातीर ताणें 25 जणां मारलां आनी थंय पडलेले ताका गव्हर्मेंटान ताका ऑनर केलें, परमवीर चक्र, वीर चक्र दिलें आनी ताणें वेकेशनार घरकडे येवन एकल्याका मारलें आनी ताजे खातीर ताका पिनलायज केलें, ताका आर्मी दोतोन सस्पेंड केलें आनी ताका फांसी शिक्षा वय मेळचे साध्य आसा. ओके, द आन्सर्स हॅव स्टार्टेड कमिंग. इट्स द कॉन्टेक्स्ट. राईट और रॉंग, इट्स कॉन्टेक्चुअल. ओके. फर्स्ट वन इज ड्युटी. ओके. आन्सर आयलें, ही वॉज फायटींग फॉर द कंट्री. आनी सेकंड केसान तू ही इज अ क्रिमिनल. ओके. ओके, सो तुम्ही रिस्पॉन्ड करताना हें येता आसा की कॉन्टेक्स्ट म्हणून मेजॉरिटी आन्सर्स अशी येता आसता की ते कॉन्टेक्स्ट म्हणून वय. Absolutely correct. Place matters. आणि सांगितलं असं. First deed is akarma, second is vikarma. Absolutely correct. Have I answer absolutely correct. कसं की क्लासिफाय जाता अशी म्हळ्यार थंय तो गव्हर्मेंटल ऑथॉरिटी अंडर कसं की काम करता आशिल्लो. ही वॉज ऑथोरायज्ड बाय द गव्हर्मेंट. ताजे खातीर ताण कसं केलें ना पडलें ते रिस्पॉन्सिबिलिटी गव्हर्मेंटान. सो अकर्माचें कॉन्सेप्ट ह्यांची की केन्ना आमी ऑन बिहाफ ऑफ देवालें अर्जुनानं युद्धा ना म्हणलेलें जाल्यार ताणें युद्धा भाग घेता तो कृष्णान सांगिल्लें केन्ना तेन्ना कृष्ण सांगता न्हू अर्जुन धनुर्धर म्हळ्यार तो धनुर्धर घेवन ते महाभारताच्या कुरुक्षेत्र युद्धा भाग घेता तेन्ना तागेलें तें अकर्म म्हळ्यार तो देवाल ऑथॉरिटीन ताणें फायट केलेलें. सो वेन वी अंडरस्टँड टू लीड आवर लायफ देवान सांगल्या म्हणकेची तेन्ना तें अकर्म आसा. आतां हें कॉन्सेप्ट आमी आनी मुखार डिस्कस करता आसा ती. आतां विंगड रिलिजन्सान तुम्ही क्रिश्चियनिटीन तू आणि आमगेल हांतूय आसा सनातन धर्मांतूय प्राश्चित्त अटोनमेंटाचो कॉन्सेप्ट आसा. वॉट इज दॅट कॉन्सेप्ट? की आमी कसं की एक पाप केलें आमी चर्चा वचून फादराला कन्फेस करता ती और कसं हवन और कसं करता ती प्राश्चित्ता खातीर. बट डज द टेंडन्सी टू डू इट गोज अवे? ना. अशी जावचें साध्य आसा की प्राश्चित केलें जाल्यार आपास तीची चुकी आमी रिपीट करचे पुरो ती. कसं की ते आदील भितर आशिल्ले ते विकार लस्ट एंगर ग्रीड आमगेर भितर आशिल्ले विकार ते भगवद्गीता सांगचे ते वच्चे न्ही मू ताजे खातीर आपास आमी पाप कर्मांत भाग घेवच्याक साध्य आसा. सो हें प्राश्चित्तान आमगेलें कसन तें रजोगुण तमोगुणाच्या प्रभावान ते कसन काम क्रोध मत्सर येता पळय तें दूर जायना. ते केन्ना ते उलटें आसा आमी कंटिन्यू करतलीं ती आपास हे पाप कर्मा भाग घेवच्याक आणि आपास आमकां जन्म घेता आसता पडटलें. सो हें कशी आमी पळोवं येता की तुम्ही रायटली सांगिल्लें कॉन्टेक्स्ट ऑर द रिजन द इंटेन्शन इज इम्पॉर्टंट. वेन तुम्ही फॉलो करता ती देवाल इंटरेस्टा खातीर कसं कार्य करता ती दॅट बिकम्स क्लासिफाईड एज अकर्मा नॉट फॉर पर्सनल सॅटिस्फॅक्शन बट फॉर देवाल. ऍक्शन इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप. आता तुम्ही सांगचे पुरो ती की आमी कसं ऍक्शन करू ना म्हणून एक फिलॉसॉफी तशी असता की ऍक्शन करचें ना म्हण. मात तुमकां एक्सपिरियन्स अशें पुरो मनाक स्वल्प वेळ त्या खातीर तुमकां ब्लँक दवरचें जाता की अशी सांगत की आतां हांव कांय इच्छा ना म्हाका म्हणून. इनफॅक्ट पॅराडॉक्सिकली कांय इच्छा ना म्हूण सांगचें ती एक इच्छाच न्हय. हें तुम्ही मनावर येता. कांय ऍक्शन करची ना म्हूण न्हुतं आनी दोया हांव कसं करना हांव एका कडेन न्हुतं बसता म्हणून. मात एका कडेन न्हुतं बसचें त्यावेळी एक ऍक्शन पॉइंटाची. यज्ञार्थो कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संग समाचर म्हणून देव सांगता असं. इट इज नॉट पॉसिबल टू अवॉइड कर्म म्हणजे कसं ऍक्शन करता सुका पडटल्यांची बिकॉज इट इज आवर व्हेरी नेचर टू बी ऍक्टिव्ह. आत्म म्हळ्यार सच्चिदानंद विग्रहाची देवालय अंश आमी ऍक्टिव्ह बाय नेचर आसा ती आमी न्हुतं बसच्या जायना. देव सांगता तदर्थ कर्म कौंतेय मुक्त संग. मात अकर्माच भाग घेतल्यार इट विल लुक लायक सिमिलर ऍक्टिव्हिटीज. कशी आमी ते सिमिलर ऍक्टिव्हिटीज एक्झाम्पल एक पळयलें पळय आर्मी पर्सन थंय मारलें हांगा मारलें जाल्यार एक ऍक्शन ही वॉज डुईंग ऑन बिहाफ ऑफ द गव्हर्मेंट ताका ताजे खातीर ताका हें मेळ्ळें. Questions we will take on as we said. तुम्ही मागे टाइप करू येता so that I do not stop the flow of the sessions. तुम्ही questions पुरा तुम्ही नोट डाउन करू येता
आणि आय विल एड्रेस देम एट द एंड. कशी आता आनीक एक एक्झाम्पल दिता अकर्माचे, हे जस्ट आनीक एक एक्झाम्पल. एक मनुष्य हॉटेला बसून खाता आशिल्ले, कशें की ताणें ऑर्डर करून खाता आशिल्लो. मागीर ಸ್ವಲ್ಪ वेळ पळयलें एक चल आयिल्लो खंय आनी ताणें खाल्लें खंय, कशें कशें पुरो ऑर्डर केल्लें, खाल्लें आनी तो बिल्ल दिनासी चमकल खंय. हे मनशा दिसलें की अरे हें कशें बा, तो जेवण केल्लें आनी बिल्ल दिनासी चमकलो म्हणून. ताका ताण लेखलें की हें लायक बा सिस्टम हांगा म्हणून. ताणें जेवण केलें की ऑर्डर केलेलें आनी चमकल उठोवन राबूल खंय वचून वचें. तेन्ना त्या हॉटेला मॅनेजरान राबयलें की ताका, सर तुम्ही जेवण केलें ताजें बिल्ल आसा तें दुड्ड दिवन वचचें का म्हणून. तेन्ना त्या मनशान सांगलें की मात तोच चल आशिल्लो पळय बगले टेबलार बशिल्लो, ताणें जेवण केल्लें आनी तो बिल्ल दिनासी चमकल म्हणून. तेन्ना तो मॅनेजर सांगता की तो ओनर पूत आशिल्लो, तागेल्या बिल्ल घेयनात आमी म्हणून. सो आमी पळयत की आमी हें एग्जाम्पल इज वन मोर वे टू अंडरस्टँड की ओनराल पूत बिल्ल दिवका म्हणून ना. तशींची आमी देवा लोटू कनेक्ट केन्ना जातात पळय, देव आमगेल माता पिता देव न्हय, मात ते देवा लोट आमी केन्ना कनेक्ट जातात पळय, तेन्ना हें कर्माची हें जिवनांत आमी कशें करतात ताजी बिल्ल दिवका म्हणून ना. You can walk out of this world without paying the bill. देवा लोट कनेक्ट जाल्यार. This is one way of example to understand. सेकंड एक दृष्टांत पळोवका जाल्यार आमी पळयत की एक मनुष्य भारी क्रूर आशिल्लो खंय. तागेलो व्हड बंगलो आशिल्लो खंय आनी त्या बंगला पागोर आनी पळय एकदम भारी चांग क्लीन पेंटेड आसा. थंय कसने कोणी कसने पोस्टर जेव लायल्यार पळय तो कुडले येवन बिश्टोच्या सूर करता आशिल्लो. तेन्ना दोग जण चेडू सांगतात की एक चेडो सांगता की हांव त्या वॉलार ते तागेले पागरार हांव कशें की बरयता जाल्यार तो म्हाका मनुष्य बिश्टयना पळय म्हणून. तेन्ना तो विंगड चेडू तागेले फ्रेंड्स सांगता इम्पॉसिबल. आमी तागेले मनशाल गुर्त आसा, तागेले वॉलार चिक्के स्क्रॅच वे कोणी केल्यार तो भायर येवन बिश्टोच्या सूर करता. हाऊ इज इट पॉसिबल. तो सांगता पळया ती म्हणून. आनी तो कशें की बरयत काय ताजेर आनी तो मनुष्य भायर येत काय आनी पुराजन फ्रेंड्स लेखतात की हा आतां पळय हाका सम बिश्टयतली ती, ताका आतां पनिशमेंट मेळचें आसा म्हणून. मागीर ते मनुष्य त्या चेडवाक खांद्यार पॅट करता काय आनी सांगता वा भारी खोशी म्हणून आनी ताका कशें की गिफ्ट दिता काय. पुराजन सरप्रायज जातात की हें कशी म्हणून. मागीर ताण पडलेल्यार त्या पागरार कशें बरयलें गो तसो स्टिक नो बिल्स, म्हळ्यार हें पागरार कसने बरोवचें नज हें क्लीन दवरका पागोरू म्हण तें बरयलें तें. सो आमी पळयत की केन्ना आमी त्या ओनराल इंट्रस्टान काम केलेलें ताका उलटा काम केलेल्यांची कशें की केल्ला वय वी डीड नॉट गेट पिनलायज बट वी गॉट रिवॉर्डेड. तशींच हें देवाल जगत्यांतू आमी कृष्णान सांगल्या म्हणके भगवद्गीतेन सांगल्या म्हणके आमी फॉलो केल्यार वी विल बी रिवॉर्डेड. सेम एक्टिविटीज सम अदर पीपल मे बी डुईंग तांणी आपास जन्म घेवचे पुरो जाल्यार आमगेलें डे टू डे लायफ आमी फायन ट्यून करून देवाल मनांत कशें आसा तशें आमी जीवन करतात पळय देन वी विल बी रिवॉर्डेड. सो आमी हे कॉन्सेप्ट आनीक एक्सप्लेन करुया. सो केन्ना आमी जीवन देवाल खातीर करता ती दॅट इज कॉल्ड अकर्मा म्हूण आमी पळयत. सो वी कॅन एक्ट इन टू वेज. करेक्ट. एक्ट इन वे अकर्मा म्हळ्यार आमी अकर्मा म्हूण हे देवाल भक्तीन भाग केन्ना घेता ती तेन्ना आमगे पुरा रिएक्शन्स कर्माक रिएक्शन्स पुरा वता. गुड रिएक्शन्स वे बॅड रिएक्शन्स वे. आतां तुमी लेखतलींची चांग रिएक्शन वे वता वय चांग रिएक्शन वे वता. कसं जालें की तुमगेलें चांग रिएक्शन असल्यार कसं पुण्याचें फल मेळटा असल्यार ते पुण्या फल भोगका खातीर जाल्यार वेळी आपास जन्म घेवका. केन्ना आमी देवाल भक्तीन भाग घेता ती चांग रिएक्शन वे वायट रिएक्शन वे एवरीथिंग गोज अवे. एक्ट इन सच अ वे देर इज नो रिएक्शन. सो ह्याची अकर्माचें फिलॉसॉफी हांव एक्सपांड करता आसत. कशी एक लोखंड म्हळ्यार थंड आसता न्हय, थंड आसता लोखंड जाल्यार तुमी उज्यांत घाल्यार ते लोखंड उज्या मणके जाता. इट बिकम्स मोल्टन फायर मोल्टन आनी ताका आपडल्यार कसने जोळून वता. सो लोखंड ऑलरो थंड आसा जाल्यार उज्या कॉन्टॅक्ट आयल्यार ते उज्या मणके जाता म्हूण पळयता. तशींच आमी पळयता आमी कशी देवा लोटू कनेक्ट जाता ती तेन्ना आमी तें पुरा आमगेलें कर्म जोळून वता आनी आमगेलें तें सच्चिदानंद जावन विग्रह जावन आशिल्लें तें फॉर्म आमकां एक्सपिरियन्स करचें अनुभव करचें एक साध्य आसा म्हूण हें फिलॉसॉफी सांगता. आमी अकर्मा भाग घेतल्यार भक्ती योगांत. आनी आमी तुमी त्या पुऱ्या ओल्ड कॅसेट प्लेयर पळोवन आसचें पूर्ण. ते ओल्ड कॅसेट प्लेयर पळयल्यार पळय एक सायड ते रील उणी जाता आसता. हें नव जनरेशना जेन्ना पळय न्ही अशें पुरो जाल्यार ओल्ड जनरेशन कोण आसा ती तांणी पळोवन अशें पूण ते कॅसेट प्लेयर म्हणून येत आशिल्लें ते कॅसेट रेकॉर्डरा घालचें आशिल्लें आनी ताजे भितर एक रील गुंत आशिल्लें. एक सायड ते रील उण जाता आशिल्लें आनी एक सायड रील चेड जाता आशिल्लें. मागीर ते फुल्ल जालें चित्ता आमी
उलटा करून त्यापास नेक्स्ट साइड घालचे, साइड ए साइड बी म्हणून. तशींची कोण हे अकर्मान भाग घेता, देवाल भक्तीन भाग घेता ती तांगेले कर्माचे रिएक्शन्स ते उणी जाता वता आणि त्या कॅसेटाची एक साइडाची कशी रील उणी जाता पडली तशी. आणि कोण हे फिलॉसॉफी अंडरस्टँड करना आणि विकर्मा कर्मान भाग घेता असता तांगेले एक साइड ते कशी चढ जाता पडले तशी तांगेले रिएक्शन्स कर्माचे जन्माचे तांगेले रिएक्शन्स चढ जाता वता म्हणून आमी अशी अंडरस्टँड करून घेऊयात. आणि देवान एक पर्यंत क्वेश्चन असता की कर्मिक रिएक्शन्स भक्तीन तू भाग घेतल्या वतव्या म्हणून खंडित वता जाल्यार एक पर्यंत आम्ही पळयतात की एक जनाल जन्मान तू भक्तीन भाग घेतल्यार कष्ट येता. तुम्ही हे विश्वास दवरका, रक्षसिती विश्वासो की देव तुमगेल जन्मांत एक पर्यंत तुम्ही भक्तींत भाग घेवचे सूर केले आणि तुम्ही देवाल शरणागतींत आयली, देव तुमगे लायफात चार्ज घेता. आणि तुमकां कसं जिवनांत कष्ट आयले म्हणके जत्यान पळय ते देवाल मन अंतस की तुम्ही त्या सिच्युएशन्स तुकून पास जावका सो दॅट यू बिकम स्ट्रॉंगर, यू बिकम प्युरिफाईड. आनीके मुखारी आनीके चांग रुपार देवाल सेव करता म्हणून. सो देवाल लॉजिक आणि रिजनिंग आमकां अंडरस्टँड करचें जायना. ते कसं रिजनिंग आमकां गॅप आसता पळय, एक पर्यंत आमकां कळना पळय हें कसलें जालें म्हणून. त्या भागांत तुम्ही देवाल वयरी विश्वास दवरका. विश्वास म्हळ्यार रिजनेबल फेथ, अंधविश्वास न्ही, रिजनेबल फेथ. केन्ना आमी हे भक्ती फिलॉसॉफीन भाग घेता ती आमकां ते फॉर्च्यून मेळटा. आमी जनरली आमगेली टेंडन्सी कसं आसता, आमगेल्या कसं ना ताची खातीर आमी इच्छा पावता ती हें नामू तें नामू, व्हड घर जावका, व्हड कार जावका, हे लायफांत आनीक हें जावका. द नीड्स आर एंडलेस. कसं न्ही, कितले रिच मनीस असल्यार ताका बिलियनियर असल्यार ताका आनीके बिलियन्स जावका, आनीके इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. मात ह्या भक्ती योगांत प्रोसेस असल्या पळय आमगेले मायंडसेट कशें जाता, वी आर वॉन्टिंग वॉट वी हॅव. म्हळ्यार आमगेले जन्मान तू कसं ऑलरेडी देवान दिलेलें पळय आमी तृप्त आसता ती की देवा तुगेले दयेन हें पुणी आसा म्हणून. इट इज नॉट अबाउट की भाग्यवाद और दैववाद की आमी नुतो भशेन देवान दिलेलें मेळटलें ना. आमी कसं करचें कर्तव्य कार्य लायफ इम्प्रूव करच्या खातीर कसं न्ही आसूं आमी प्रोफेशनांत आसूं ती, स्टुडंट आसूं ती, कसं स्थानांत आसत आमगेलें लायफान तू. ऑफकोर्स वी शूड ट्राय टू डू इम्प्रूव, वी शूड ट्राय टू डू करका. जाल्यार एक पर्यंत ट्राय कर्तव्य एक पर्यंत ते आमकां मेळना पळय तेन्ना देवाल मन अंत आसा म्हणून वी हॅव टू मूव ऑन. सो त्या एक प्रकारारी हे कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा म्हणून सांगितलं. सो संक्षिप्त रुपार हांव सांगिल्लें असं हे कॉन्सेप्ट. मुखार आमी पळयत देव भक्ती योग हे वर्डिंग स्मॉल अशें फॉर प्रेझेंटेशनान तू बेसिकली देव भगवद्गीतान तू 3-4 टायपाचे योग सांगता की देर आर वेरियस पाथ्स. कशी आमकां खंय एक पॉयंटार वचका जाल्यार 3-4 रोड अशें पुरो, थंय दोकोनूय वचयता, अशी वचयता, थंय गेल्यार आमी डेस्टिनेशना पावता ती. तशी देव योगा विशय सांगता. योग म्हळ्यार इट्स द प्रोसेस टू कनेक्ट. युज धातू दोकोन ते शब्द येता योग म्हळ्यार. इट्स कॉल्ड खंयचे देवान टू कनेक्ट जावचे प्रोसेसीस पळय ताका योग म्हणचे. सो देवान सांगचें आसा तपस्वीभ्यो दिखो योगी ज्ञानीभ्यो पी मत दिख कर्मीभ्यास चादिको योगी तस्मात योगी भाव अर्जुना म्हणून. भव अर्जुना म्हळ्यार अर्जुना तू योगी जाव का म्हणून कृष्णान सांगचें आसा. सो योगी म्हळ्यार कसं कृष्णान भगवद्गीतेंत कृष्णान सांगचें आसा की देर आर प्रायमरली 4 पाथ्स. कर्मयोग म्हळ्यार आमी कसं करता ती ताजे कर्मयोग करून ताजे रिजल्ट्स देवा खातीर दिवचे. मागीर ज्ञानयोग म्हळ्यार आमगेली इंटलेक्च्युअल कॅपॅसिटी आमी युटिलायज करून ते निराकार ब्रह्म हाजे विशयी पुरा वेदशास्त्र वाचून ते देवाल विशयी समजून घेवचे ज्ञान योग. आणि मागीर आसता की अष्टांग योग और ज्ञान योग. सुरे कर्मयोग, ध्यान योग, मागीर ज्ञान योग और अष्टांग योग. अष्टांग योगाक ते कुंडलिनी योग वय म्हणटा ती ते पतंजली सूत्रांत येता. इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. काल क्वेश्चन आन्सर सेशनांत कोण की निमगिलेलें की म्हळ्यार ते योगा करून भगवद्गीतेन तू अर्जुनाक देव सांगता ते प्रोसेस कशी आसा म्हणून डिटेलान तू अशी बैसून एकाच जाग्यार बैसून ध्यान घेवन आमगेले आत्माचे वयर व्हरून आमी ते योग करून देवाल ओटू देवाक प्राप्त करूं येता म्हणून. आणि लास्ट सर देव सांगता भक्ती योग म्हणून. सो ह्या प्रकारारी आमी पळयता योग म्हळ्यार देवा ओटू कनेक्ट जावचें. आणि स्टार्टिंग सेशन दोन आमी पळयलेलें आमी एम्फसायज करता आसा ती की आमी देवा लोट कनेक्शन जावका. हॅपीनेस आमकां केन्ना मेळटा देवा लोट आमी केन्ना कनेक्ट जाता ती म्हणून. कसलें की एनीथींग इज व्हॅल्युएबल वेन इट इज कनेक्टेड टू द मेन पार्ट. खंयचे व्हड मशिनाचे स्क्रू असल्या पुरो
ते तोग पळोवन असल्यार आमकां दिसचें पुरो हें कशें न्हय, इट इज ट्रॅश, हें कचरा म्हूण आमी घालचें पुरो. जाल्यार त्या मशिनांत केन्ना पार्ट आसता पळय, ते कशें की ताचें फंक्शन आसा त्या मशिनांतू, ताका इट्स इज व्हॅल्युएबल. आमगेले केसू हात ऑर वॉट एवर बॉडी पार्ट्स, इफ इट इज सेपरेटेड फ्रॉम आवर बॉडी इट हॅज नो व्हॅल्यू. जाल्यार आमगेले बॉडी वोट केन्ना कनेक्टेड आसा ताका मस्त व्हॅल्यू आसता. तशींच आमी भक्ती योगांतू देवान सांगचें आसा की आमी देवा लोटू कनेक्ट जावका, that will result into happiness and fulfillment and joy. तशी. So there is an original connection between Atma and Paramatma. त्या आमी योगिक प्रोसेसान रिइस्टॅब्लिश करचें. कशी विंगड वेन कनेक्ट करूं न्हय. आतां तुमी कोणाक कनेक्ट करता जाल्यार तुमी ताका कॉल करूं येता फोनार, व्हॉट्सएप कॉल करूं येता, ईमेल पेटो येता, और ताका पर्सनली वचून मेळूं येता. सो देर आर वेरियस वेज ऑफ कनेक्टिंग. तशी देव सांगता की देर आर वेरियस वेज ऑफ कनेक्टिंग विथ मी, भक्ती योगा, ज्ञान योगा म्हणून. जाल्यार आमी हें पळय येता की कर्मयोग म्हळ्यार कसं पूण कोरका देवाल खातीर. ज्ञान योग म्हळ्यार वी हॅव टू यूज आवर इंटेलिजन्स देवाल कनेक्ट करचें. ज्ञान योगा म्हळ्यार आमी आमगेलें मन पुरा देवाल वयर केंद्रीत करता तें. आनी भक्ती योगा म्हळ्यार आमी हृदय आउट देवाल कनेक्ट करचें फ्रॉम आवर हार्ट. आनी इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर अस टू नो की आमी खंयचेय एक प्रकार पळय मनांतू इंटरेस्ट आसता, खंयचें आमकां पॅशन म्हणटात पळय, वॉट एवर फिल्डांतू. फॉर एक्झाम्पल ऑल ऑफ अस वील हॅव सम थिंग्स वीच वी लायक. कोणी म्युझिकांत पॅशनेट आसचें पुरो, कोणी स्पोर्ट्सांत पॅशनेट आसचें पुरो, कोणाक कसं विंगड खंयचे कॅरेक्टर और खंयचे फिल्मांत पॅशनेट आसचें पुरो. वेरियस इंटरेस्ट आमकां पुरा जन आसता. बट वेन वी आर पॅशनेट अबाउट समथींग पळय, आतां खंयचे एक चेल्ल्याक सपोज ही इज व्हेरी पॅशनेट अबाउट अ स्पोर्ट, लेट्स से क्रिकेटा खातीर. सो तो एकदम एट अ यंग एज तो पॅशनेट म्हळ्यार तो हृदयपूर्वक त्या क्रिकेटाक एकदम भारी प्रीती आसता. क्रिकेट म्हळ्यार ताजे निमित्त वॉट विल बी द परिणाम, तो कसं ते क्रिकेट कोरका पळय तें पुरा करतलो. बॅट घेवन प्रॅक्टीस करची की क्रिकेट करची की ताजे विशय कसं ते ज्ञान जावका पळय, युट्यूब व्हिडिओ पळोवन बुक वाजून तो पुरा पळयतलो क्रिकेटा विशयी, हें कसं हें कशी करचें. आनी मनान तो प्रॅक्टीस करतना ताजे विशयी केन्ना थिंक करतलो क्रिकेटा विशयी की हांव अशी बॅटान मारल्यार मे बी दिस अँगलान मारल्यार सम फोर वतलें, हें बॅट जावका म्हणून. सो आमी पळय येता की तो हृदयपूर्वक क्रिकेटा प्रीती आसा. बाकी 3 वस्तू ऑटोमॅटिक जाल्लें. प्रॅक्टीस करची जाल्लें, मनान तागेलें केंद्रीत वय जाल्लें, आनी ताणें कसं तें फायंड आउट करता तागेलें इंटेलिजन्स तें ऑटोमॅटिकली कनेक्ट जाल्लें. सो भक्ती योगा म्हळ्यार आमी देवाल वटू केन्ना हृदयपूर्वक भजतां प्रीतीपूर्वकम, केन्ना आमी देवाल वटू प्रीतीपूर्वक कनेक्ट जातात पळय. सो ज्ञान योगा, ध्यान योगा आणि कर्म योगा आर ऑलरेडी इन्क्लुडेड इन भक्ती योगा. ऑटोमॅटिकली जाता एज अ बाय प्रॉडक्ट. कशी 100 रुपीजा नोट आसचें पुरो, 500 रुपीजा नोट आसा, 50 रुपीजा नोट आसा, हें पुरा नोटाक एक व्हॅल्यू आसा न्हय. जाल्यार 2000 रुपये नोट घेतल्यार 500 रुपये नोटाचे व्हॅल्यू आसता, तू 100 रुपीजा नोटा व्हॅल्यू आसा, 50 रुपीजा नोटा व्हॅल्यू आसा, आनी तांतू कसं की चडय आसा. सो आमी पळयता कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग हे पुरा हा जे प्रोसेसाचे are already included in a way in bhakti yoga. So that is why it is recommended की भक्ती योगा करका म्हणून. देवानं हे नवा अध्याय सांगचे असं की राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम. सुसुखम हे प्रोसेस इज सुसुखम. इट्स अ जॉयफुल प्रोसेस. भारी खुशेर करूं नॉर्मली हे ज्ञान हे करताना एकदम एक प्रकार स्ट्रेस येवचे पुरो. बट दिस प्रोसेस इज सुसुखम म्हणून देवान सांगिल्लें आसा. केवल आनंद कंद म्हळ्यार इट इज अ व्हेरी हॅपी जॉयफुल प्रोसेस. आनी देव हांगा अर्जुनान निमगुचें आसा हें पुरा योग करतले पळय, आनी तूं विच योगी इज द बेस्ट म्हणून. कोण पुरा पैकी बेस्ट तांतू देवान सांगचें आसता का योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गत अंतरम आत्मना श्रद्धावान भजत यो माम समे युक्ततमो मतः म्हणून. पुरा पैकी चांग योगी म्हळ्यार श्रद्धावान भजते यो माम म्हळ्यार भक्ती योग. कोण श्रद्धेन भजते यो माम म्हळ्यार म्हाका वर्शिप करता, स मे युक्त तमो मतः. तो मेगेल प्रितीचो आनी तो मेगेले खंडित येता. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो मामे वैश्यसी युक्तैवम आत्मना
मतपरायणा म्हणून कोण मेगेल विषय भावान देव भावग्राही जनार्दन मन मना मन मेगेल भक्ती करता कोण मेगेल म्हाका नमस्कार करता मेगेल उडगास करता आणि मेगेल विषय पुरा युक्त भक्ती करता आत्मना मतपरायणा तो खंडित मेगेले पावता म्हणून सांगता असं आणि देव सांगता सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः म्हणून. सो देव पुरा एक प्रकार अर्जुनाक ब्रीफली सांगता कशी एक 10th स्टँडर्ड जावन चेडू जेतरी कोणी तागेल कॅरियर काउन्सिलर घेतल्यारी ते कॅरियर काउन्सिलर ताका सांगतलो विंगड ऑप्शन्स फ्युचर कॅरियरा खातीर सायन्स घेवेत तुवें कॉमर्स घेवेत और आर्ट्स घेवेत जाल्यार फुल्ल तो टेक्स्ट बुक ओपन कोणी एवरी चॅप्टर रीड करून सांगना की आर्ट्सांत ह्या चॅप्टर आसा कॉमर्सांत ह्या आसा ब्रीफली सांगतलो तो कॅरियर काउन्सिलर इतली इनफ सांगतलो की ते स्टुडंटान चूज करूं तशीची देव भगवद्गीतेन तू ब्रीफली हे विंगड वाट दाखयता अर्जुनाक ह्या योग करूं त्या योग करूं मात देव कसं सांगता भक्ती योगा रेकमेंड करता आणि देवान एक पंथ हो शब्द यूज करचे भगवद्गीतान तू सुलभम म्हणून. आता मी कोणी तुम्ही कोणाक निमगेच्या पुरवती की हे करचे की तें करचे म्हणून खंयचे एक विशयाविषयी आणि तो कोण पर्सन पण तुमकां एडवायस करतलो तो तुमकां सांगतलो हे नंबर 1 ऑप्शन आसा आणि हे नंबर 2 ऑप्शन आसा जाल्यार सेकंड ऑप्शन सुलभ म्हणून. देन नॅचरली तुमकां कळटा की तो पर्सन तुमकां सेकंड ऑप्शन रेकमेंड करता असं म्हणून कसं जाल्यार की खंयच्या विशयान तू खंयचे सुलभ आसा ते आमी नॅचरली तेंच करतली ती ताका देवान सांगचें आसा की हे सुलभ भक्ती योगा सुलभ म्हणून ते करूं येता म्हणून. आणि कृष्णान वेदव्यासान पुरा हे भागवतामान तुम्ही पळयत भक्ती श्रेष्ठ आणि हे कोरका म्हणून कृष्णान आणि कृष्णाला अवतार वेदव्यास महामुनीन तांणी सांगिल्लें आसा आपास सांगिल्लें आसा हे भक्ती श्रेष्ठ पाथ म्हणून स्पेशली कलियुगान तू व्हड विषय कसो जाल्यार की आमगेले हातून हे विंगड पुरा पाथ फॉलो करचे आमगेले कॅपॅसिटी ना. आणि भक्तीचे इट्स अ भक्ती मीन्स एडॉप्टिंग नॉट अबॅन्डनिंग कसं जाल्यार की जनरली आमकां स्पिरिच्युअल विशयान तू इंट्रस्ट आसता और आध्यात्मिक विशयांत आसता तेतना आमगेले मन आमता की कसं की सोडका म्हणून ह्या पुरा आध्यात्मिक विशयांत इंट्रस्ट केल्यार नाही एक पंत सांगतात पण हे आत्ता करचे नाही रिटायर जाता आराम मागीर करचे म्हण स्पेशली यंग पीपल शुड नॉट टेक पार्टिसिपेट अशी सांगतात एक पंत. सो भक्तींचे हे मिसनॉमर आसा मिसअंडरस्टँडिंग आसा इट इज नॉट अबाउट अबॅन्डनिंग एनीथिंग इट इज समथिंग अबाउट एडॅप्टिंग. आमगेले ऑलरेडी मस्त टॅलेंट्स आसा आमगे प्रोक्लिविटीज आसा ती पण आम कसं चांग जाता आमगेले इंट्रस्ट आसा एक विशयान आमी ते कंटिन्यू करूं भक्ती म्हळ्यार कसं सोडका म्हूण ना आमी तेंचे टॅलेंट आमी देवाल खातीर यूज करूं दॅट इज भक्ती. आता आमगेले मस्त सकट टॅलेंट्स असल्यार दे विल बी लायक झिरो इंडिव्हिज्युअली कसं व्हॅल्यू आसा 1 0 2 0 3 0 आसा जाल्यार ताजे मुखार 1 घाल्यार इट बिकम्स 3 0 मध्ये मुखार 1 घाल्यार ते 1000 जाता 4 0 मुखार 1 घाल्यार 10,000 जाता. सो तुमगेले कितलेंय कसं एबिलिटी आसा कॅपॅसिटी आसा स्किल आसा तुमगेले कसं इच्छा आसा तुमगेले टॅलेंट आसा तें तुम्ही देवाल विशयान तू युटिलायज करता ती that becomes bhakti. So bhakti is not about abandoning. We don't have to give up anything. Only thing we have to give up, if at all, is ahankar. आमगेल ते मन आमचे दिश्टी असतं पडे की ह्या मेगेल निमित्त जाल्ले मेगेल निमित्त ह्या जगता आसा मेगेल निमित्त ह्या चलता आसा ती भावना आमी गिव अप करता कसले की त्या भावना आणि भक्ती कंपॅटेबल ना केन्ना केदो ते आमी इगोइस्टिक आसा ती तेन्ना ते भक्ती आमगेले हृदयांत येना. सो ओनली थिंग विच वी हॅव टू गिव अप इज अहंकार आणि अदरवाइज देर इज नथिंग एल्स टू बी गिवन अप. आणि हे एकदम फ्लेक्सिबल प्रोसेस भक्ती अष्टांग योगांत इतले सकट रुल्स रेग्युलेशन आसा ती की ते फुडें काला साध्य आशिल्लें आत्ता कालान तूं व्हेरी डिफिकल्ट आत्ता कालान तूं ಸ್ವಲ್ಪ रेअर जन आसचे पुरो कोणाक ते इंट्रस्ट आसा जाल्यार जनरली हे पॉसिबल आसना. आणि आमी हे भक्तींत इंट्रस्ट घेवन न्हू आमी हे भारतांत जन्म आयिल्ले आमगेले सारस्वत ब्राह्मण आमची गेल जावन आशिल्लें आमी हे भक्ती इंट्रस्ट घेवन आजी आनीक हे टेकअप करून हे प्रोसेस आमगे लायफान एक्सेप्ट करता कशी हे बॉर्डर्स आर आर्मी आसता वॉरियर्स कोण देशा प्रोटेक्ट करता ती तशी आमी आमगेल सनातन धर्मांत भारतांत जन्म हे ऋषी रीण आसा आमकां आमगेल गुरुले स्वाम्याले मालगड्यान आमकां मस्त दाखोवन दिलें हे रीण आसा. आमी हे भक्तींत भाग घेवन वी हॅव टू बिकम स्पिरिच्युअल वॉरियर्स. आमी हे सुरेश समजून घेवका आणि हाजी प्रचार वय करता ह्या विशयाचो वी हॅव टू बिकम स्पिरिच्युअल हे आमगेले रीण आसा देवाल खातीर. सो वेन वी टेक पार्टिसिपेट इन भक्ती आमगेले आमी
जस्टिस करता ती आमगेल मालगड्यान आमगेल सनातन धर्म ऋषी गुरु आमकां कसं कसं ते दाखोवन दिलेलें आसा आमी ताका जस्टिफाय करता ती आमकां तांकां रिपे करूं जायना मात किंचित रुपारी आमगेल कॉन्ट्रिब्युशन म्हूण आमी ते भाग घेतल्यारी तांकां खंडीत तांणी प्रसन्न जाता ती म्हूण सांगेत. सो ही भक्ती एस पळय इट इज अ नॅचरल स्टेट जीवे स्वरूप होय नित्य कृष्णदास हें कसं आर्टिफिशियली इम्पोज्ड न्ही प्रभुपाद स्वामीन सांगचें आशिल्लें इट इज नॅचरल फॉर द सोल हें ऑटोमॅटिकली तावळ आमी एमनीजिया पेशंटा लुडगास दिलें पळय की तो तागेल ऑलरेडी कसं की आसा जाल्यार तो विसरून गेला की तो आमी वैकुंठ लोकांत वचून आशिल्ले आमी देवालो अंश म्हूण आमी विसरून गेलीं ती ताका दुर्गा देवी आमकां शॉक ट्रिटमेंट दिता आणि हे भक्त गुरु साधू शास्त्र आमकां फोटो दाखोवन आमगेले डॉर्मंट मेमरी रिवाइव करतात. सो आयची सेशन वी आर एट 9:24 मे बी यूल हॅव टू बेअर विथ मी एक 5 to 10 minutes मे बी वी विल हॅव टू कम टू फॉर दॅट कंक्लुजन. मागीर आणि एक सिंपल वे म्हळ्यार देवान सांगिल्लें नवविधा भक्ती म्हणून श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम दीज आर द वेरियस प्रोसेसेस. तावळ सांगलें म्हणजे तुमकां खंयचे एवरीवन विल बी इन्क्लाइन टू समथिंग आमकां देवाल विशीं खंयचे एक विशयांत इंट्रस्ट आसता एक पंत आमकां श्रवणांत इंट्रस्ट एक जण आयकुचे लायक जाता एक जण देवाल खातीर भजन म्हणचे लायक जावचे पुरो एक जण शास्त्र वाजूचे लायक जावचे पुरो. सो इट इज इन आवर इंट्रस्ट कसं जाता दॅट वी कॅन टेक उद्दीपन म्हणून असता देर इज अ स्पिरिच्युअल स्टिम्युलस म्हणजे आमी खंयची एक देवाल खंयची एक विशयारी अट्रॅक्ट जाता ती दॅट इज मोर देन इनफ आमकां देवाल कनेक्ट जावचे खातीर. सो इट्स अ व्हेरी सायंटिफीक प्रोसेस आणि हे देवस्थान हें पुरा पळय एक्चुअली इट इज लायक अ युनिवर्सिटी आमी केन्ना आमी देवाल विशय आयकता आसत पळय देवस्थानांनी एक्चुअली ताजे खातीर आमगेल्या धर्मांत आसा की आमी देवाल विशय आयकता ते आतां एक पंत अशी जाता की पायन पडून सिधा भायर येता ती जाल्यार ओरिजिनली पळय स्पेशली टेम्पल्स वर क्रिएटेड की आमी देवाल नामस्मरण करचें भक्तां संघांत येवचें आणि स्वाम्यान सांगिल्लें आयकुचें दॅट वॉज द रिजन टेम्पल्स वर बिल्ट. सो दे आर लायक युनिवर्सिटीज केन्ना आमकां ज्ञान कळटा आणि कशी जिम मागेल सिता ऑल्दो आमगेले मसल्स स्ट्रॉंग नासता जाल्यार जिमा वचून त्या इन्स्ट्रक्टरान सांगिल्ले कारी आमी एक्सरसाइज केली सिता आमगेले मसल स्ट्रॉंग जाता ती तशींची आमगेले आतां चॉयस मसल्स आतां आमी रॉंग चॉयसीस करचे पुरो ती आमकां एक पंत गोत आसता हें करेक्ट न्ही हें करेक्ट जाल्यार आमकां तें करूं जायना एज ए फोर्स. अर्जुनान भगवद्गीतेन कृष्णा सांगचे हें कसलें जाता देवा म्हूण. सो आवर चॉयस मसल्स आर नॉट स्ट्रॉंग आमकां कशें चूज करचें जाल्यार गुरु स्वामी तांणी जिम्मा इन्स्ट्रक्टरा म्हणके आमकां एक्सरसाइज करचें दाखयता ती आणि आमी ते एक्सरसाइज केले सुद्दां आमगे चॉयस मसल स्ट्रॉंग जाता आणि वी कॅन टेक द रायट डिसिजन्स इन युअर लायफ खंयच्यान आमी भक्तीन भाग घेवन आमगेल्या आत्माचे उन्नती खातीर आमी एक्सरसाइज करूं येता. तशी एक बोनोफाईड डॉक्टराले गेल्यार तो आमकां रायट मेडिसीन प्रिस्क्रायब करता आणि आमी हे भवरोगातून भायर येता तशींची गुरु म्हळ्यार आमकां ते रायट मेडिसीन प्रिस्क्रायब करता खंयची आमगेले अहंकारा निमित्त आमी हे भवरोग आसा पळय ते दूर जाता. बट ओनली थिंग वी हॅव टू मेक श्योर इज दॅट आमी कोणाले आयकता ती दे आर बोनोफाईड म्हळ्यार तांणी परंपरे कनेक्टेड आसा ती म्हूण. केत कसले की कृष्णा दुखून आयिल्ले कसले की मस्त सकाळात सुपरफिशियल प्रोपेगेंडा टाइप चलता आउटसाइड सोसायटीन तू खंय तांणी तांगेले कसं की मनगडंत म्हणटात पळय तांगेले ओन फिलॉसॉफी इन्व्हेंट करता ती फॉर वेरियस रिजन्स दुडवा खातीर बिझनेसा खातीर अशें पुरो फेमस जावचे खातीर. सो वेन वी आर हियरिंग फ्रॉम अ पर्सन वी हॅव टू मेक श्योर की तांणी परंपरेन तू कृष्णा लोटू कनेक्टेड आसा ती म्हूण. वन्स वी नो दॅट वी शूड हियर इट. सो दे गुरु आमकां एक प्रकार आमी अप्रोच करता म्हळ्यार आमगेली भावना अशी आसूं केन्ना आमी गुरुल्या सोम्याले वता ती विंगड खंयचे कार्या खातीर मन आसचें आमी विंगड पुरो कार्य आमगे देव करून दितलो आमगेले मेन आमी देवाल्या सोम्याले कसन मागून घेवका म्हळ्यार आमगेले ते लॉस्ट कनेक्शन देवा इस्टॅब्लिश करून दी आमी भक्तीन तूं भाग घेव येता म्हूण. ऑल दीस अदर नॉलेज इज इम्पॉर्टंट जाल्यार ह्या मनुष्य जन्मांत येयले खातीर हें मेन नॉलेज एक्चुअली. सो एक पंत एक काणी आसा पळय एक मनुष्य दोणीर बसून वता आसता खंय तेन्ना तो एक ब्राह्मण ताका ते दोणी चलयताल्यार निमगेत खंय तुका हें येता की तो सांगता तो बोण चलयता सांगता खंय म्हाका हें येना तुगेलें 25% लायफ वेस्ट. तुका हें येता की तो दोणी चलयताल्यार सांगता म्हाका हें येना 50% तुगेलें लायफ वेस्ट. आनीक एक सांग की निमगेत खंय हें येगोत ना तुका तुगेलें 75% लायफ वेस्ट म्हणटा. तेन्ना जोर पावस येवन हुंवार येता खंय तेन्ना तो दोणी चलयतालो म्हणटा खंय तुमकां पोंवचें येता ना स्विमींग येता ना तो ब्राह्मण सांगता ना 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 म्हाका स्विमींग येना म्हणून
तेन तो बोर्ड नी चले तर सांगता तसल्या तुमगेले 100% लाईफ वेस्ट म्हणून म्हळ्यार आम्ही मस्त सकट विषय शिकतात हे मनुष्य जीवनांतू अँड वी शुड लर्न एज पर आवर इंटरेस्ट प्रोफेशनली आम्ही मस्त सकट शिकच्या पुरवती मस्त सकट चले हे भगवद्गीता ज्ञान म्हळ्यार इट इज वॉट वी विल सेव अस इन आवर लाईफ इट इज अ लाईफ सेवर सो हे आम्ही शिकू का म्हणून आम्ही पळयता आता मी लास्ट सेक्शन येता वी विल टेक अनदर 10 minutes सो बेअर विथ मी मे बी द सेशन विल गो ऑन टिल 9:45 इट्स अ व्हेरी इझी फॉर्म्युला ABCD वन इज असोसिएशन म्हळ्यार संघान जेवका अशी सांगतात न्हय तुमकां कोण तुमगेले 5 प्रितीचे जन आसत पळय तांगेले एवरेज बिहेवियर घेतल्यार ते तुमगेले बिहेवियर के म्हळ्यार कोण तुम्ही कोणाला संघ करतात पळय कोण सांगिल्लें आसा शो मी युअर फ्रेंड्स अँड आय विल अंडरस्टँड हू यू आर म्हणून म्हळ्यार तुम्ही कोणाल संगतींत आसता ते ताजेन तुमगेले कॅरेक्टर कळटा म्हणून सो वी हॅव टू कम इन असोसिएशन दॅट इज वन कसं जालें की आमगेले माइंड पळय आमगेले राधानाथ स्वामी सांगचे आसा देर इज अ गुड डॉग अँड बॅड डॉग म्हणून म्हळ्यार आमगेले भितर रावणा म्हणके प्रवृत्ती आसा हनुमंताल म्हणके प्रवृत्ती आमगेले दोन्ही आमगेले भितर आसा मात आम्ही कोण सांगिल आयकतात पळय ती प्रवृत्ती स्ट्रॉंगर जाता वता म्हणून सो ते आमगेले विषय सो हाऊ कॅन यू डू सत्संग नाव फॉर्च्युनेटली वी हॅव ऑनलाईन फॉरम्स लाईक दिस तुम्ही पार्टिसिपेट करू येता ऍटलिस्ट वन्स अ वीक इफ यू आर अ बिगिनर एटलीस्ट वन्स अ वीक तुम्ही खंयची असल फॉरमान जॉईन जाव येता सत्संगांतू वेर यू कॅन स्टार्ट युअर जर्नी इन स्पिरिच्युअल लाईफ कोण ऑलरेडी जॉईन करल्या ऑलरेडी करता आसा ती यू कॅन कंटिन्यू अँड ट्राय अँड टेक इट मोर फर्दर सो दिस इज वन पॉइंट बी इज बुक्स म्हळ्यार इट गिव्स यू फिलॉसॉफिकल क्लॅरिटी आता हांव स्वल्प सकट कॉन्सेप्ट मात सांगिल्लो आसा भगवद्गीता तो इट इज लायक सगळ्यां तुम्ही जन्म वाजिल्यार इट इज एवर फ्रेश तुम्ही नवे नवे वस्तू शिकू येता हे सेशनांतू आय हॅव जस्ट शोन यू अ ट्रेलर स्मॉल एक कसं की थोडे कसं की तुमगे लोक शेअर केले नसेल सेशनांतू सो बुक्स गिव यू क्लॅरिटी हे एक्झाम्पल म्हळ्यार आता तुम्ही खंयचे रोडार वता आसा ती ड्रायव्हराक घेवन कारारी आणि एक जंक्शन आयलें आणि तुमकां यू आर नॉट शुअर तुमगे गुगल मॅप चलना इंटरनेट ना ते निमित्त आणि थंय कसं सायन बोर्ड ना लेफ्ट वचुका की राईट वचुका तुमकां गतना आणि मुखारसून कोणी जन येना निमगुचेक सो तुम्ही आता वचुका वय न्हय ताका तुम्ही एक रोडार वता ती एक रोडार तुम्ही पळयल्यार तो ड्रायव्हर हगूर हगूर चलयतलो बिकॉज ही इज नॉट शुअर राईट रोडार आयला की ना म्हणून मागीर एक मनुष्य मेळटा आणि कार राबोवन तुम्ही ताका निमगिता ती की आमकां अमूक जाग्यार वता असं म्हणून तेन तो मनुष्य सांगता वय न्ही तुम्ही हे आयिल्ली वाट रॉंग तुम्ही थंय दोखून वचच्या ती म्हणून आता तो ड्रायव्हर पळय ऑटोमॅटिकली कार फास्ट चलोवचें सुरू करता कसं लायक तागेले आतां मन आनी डाऊट ना he is clear about the direction so when you're reading books it gives you clarity of thoughts and all your doubts go away so that is why the emphasis on books so how can we read books if you are not in the habit of reading books our tip would be 15 minute daily वाजू येते not much 15 minute तर anyway we can take out time we all have our busy schedules and if not 15 minute तुम्ही during the week you are very busy weekendary 45 minutes to 1 hour वाजूचे try करूया ती so that is what we would be considering as books now comes the chanting process C for chanting शास्त्रान सांगितलं असं कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजितो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरिकीर्तनात् म्हळ्यार विंगड युगांतू कृता युगांत विंगड प्रोसेस आशिल्लें की आमी तपस्या करता आशिल्लें त्रेता युगांत यज्ञ करता आशिल्लें सत्ययुगांतू योग करता आशिल्लें तपस्या द्वापर युगांत परिचर्यायाम म्हळ्यार व्होळ रुपार देवाल पुजे मात कलियुगांतू हरिकीर्तन इज द प्रिस्क्राइब्ड म्हळ्यार देवाल नामस्मरण करचें इज प्रिस्क्राइब्ड कशी आमगेले कंप्युटर्सार फोनार अपडेट्स जाता आसता पळय Android 1 Android 2 Android 3 Android 10 और Windows 1 Windows 2 म्हणून अपडेट जाता आसता न्हू सॉफ्टवेअर तशींची एवरी युग पास जाताना देव सॉफ्टवेअर अपडेट करता विच इज द बेस्ट फॉर दॅट पर्टिक्युलर युग आणि हे हरिकीर्तन म्हळ्यार आमी देवाल नामस्मरण केन्ना करता ती आमगेले 3 सेन्स ऑर्गन्स यूज जाता ती आमगेली जीभ यूज जाता आमगेले लिप्स यूज जाता ती आमी करतात न्हू देवाले आमगेले मन एंगेज जाता आनी आमगेले कानान आमी आयकूं येता म्हणून आनी स्पेशली नारदान ब्रह्मान निंगिल्लें की कसन रेकमेंडेड म्हणून तेन्ना ब्रह्मदेवान नारदान सांगिल्लें ब्रह्मदेव नारदाल गुरू आणि ब्रह्मान कृष्णाले हे ज्ञान घेतलें ताका खंयची परंपरा तुम्ही वैष्णव परंपरा पळयल्यार पळय कृष्णा दोकून सूर जाता ब्रह्म आसता मागीर नारद मुनी आसता त्या नारद मुनी निमगिल्लें की कलियुगाक तरी कसन चांग म्हणून तेन्ना ब्रह्मदेव हू इज द ऑथॉरिटी
खंयच्या परंपरेन मेन ऑथॉरिटी ब्रह्मदेवची ताण कसन सांगलें इति षोडशक नामनाम कली कल्मश नाशनम नातो परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते म्हणून हे कलियुगांतू विंगड खंयच्याय उपाय ना आता परतरो उपाय कली कल्मश नाशनम या कलियुगांत अशी पुरा दोष नाश जाता कसं नाही इति षोडशक नामनाम म्हणजे हे 16 शब्द आशिल्ले महामंत्र म्हणून विच इज दॅट 16 शब्द आशिल्ले महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे या ब्रह्मदेवानं रेकमेंड केलेलं असतं आणि के उपनिषदांत येता हरे नाम गतीर अन्यथा म्हणून सांगितलं असतं युगांतू म्हणून आणि मनस्त्राय ते मंत्र म्हणल्यार मंत्र जावका म्हणून आणि हरे कृष्ण महामंत्र होड विषय म्हणून सांगितलं असतं सोल आत्मा सोल इज द रूट ऑफ कॉन्शियसनेस म्हणजे आमगे चेतना आमगे शक्ती आस पळय ते ROOT रूट ऑफ द कॉन्शियसनेस मात आमगे माइंड इज द रूट ऑफ कॉन्शियसनेस म्हळ्यार ROUTE आमगे मना दुखून आमगे चेतना केंद्रित जाता आणि केन्ना आमी मंत्र जाप करतात पळय तेन्ना आमी मनाक यूज करून आमी देवा लोटू कनेक्ट करूं येता हें प्युरिफिकेशन कसं जाता पळय हें भारी पॉवरफुल काल क्वेश्चन आन्सर सेशनान निमगेल्या म्हणकेची हें कलियुगाची होड स्पेशालिटी म्हळ्यार कसं हें वायट मन आंतायल्या पळय ताजे आमकां परिणाम नाके मात कसं हें चांग मन आंतायल्यार थॉट्स विचार आयल्यार ताजे आमकां परिणाम चांग परिणाम मेळटा हें कलियुगाची स्पेशालिटी सो आमी केन्ना मन दिवन ह्या मंत्रां जाप करता ती ताजे निमित्त हे आमगेल्या मना वयरी आणि आमगे लायफान मस्त परिणाम पडता म्हणून ते खंडित कशी शुगर केन ज्यूस जॉन्डिसा खातीर रेकमेंडेड असके म्हळ्यार आयुर्वेदांत शुगर केन ज्यूस मात कोब्बा ज्यूस पिल्यार पण जॉन्डिस आशिल्ले पर्सन ते कोडू दिसता काय जाल्यार ते डॉक्टर रेकमेंड करतात की थोडे थोडे पिवका म्हणून मात ते जॉन्डिस केन्ना उणी जाता पळय ते कोडू दिस आशिल्ले ज्यूस ते भारी गोडाळ जाता आमकां तशींची आमी हरे कृष्णा मंत्र जाप करतात पळय सुरे आमकां ताजी टेस्ट आसना जाल्यार आमी ते केन्ना जाप करता वताची आनी हे भवरोग अहंकाराच भवरोगात जॉन्डिस उणी जाता पळय तेन्ना स्लोली वी विल स्टार्ट टेस्टिंग द स्वीटनेस आमकां ताजे गोड येता आसता आनी वन ऑफ द 4 थिंग्स विच आर नॉट रेकमेंडेड नॉट टू बी डन इफ यू वॉन्ट टू प्रोग्रेस इन स्पिरिच्युअल लाइफ इज वी हॅव टू अवॉइड नॉन व्हेजिटेरियन फूड कसं एक इंटॉक्सिकेंट्स खंयच्यान तूं आमकां इन्फ्लुएन्स जातात लायक ड्रग्स अल्कोहॉल कॅफिनेटेड प्रोडक्ट्स ते आमी अवॉइड करता रिलेशनशिपान तू आमगे वालडिके भायर कसं रिलेशनशिप दवरूनच आणि खंयचे प्रकाराचे गॅम्बलिंग एक्टिविटीज आस पळय बॅटिंग हे तातूंत भाग घेवचे नज कसं की हाजी निमित्त मन विचलित जाता आणि आमकां आध्यात्मिक प्रगती आत्मा उन्नती करता जाल्यार हे 4 एक्टिविटीज केल्यार इट इज नॉट गुड सो दीज आर द डोंट्स सो 4 डोंट्स आणि डूज म्हळ्यार हे पळयता ABCD आमी पळयता आता एक लास्ट इंटरॅक्टिव्ह सेशन तुमगे लोट करता चॅटान तुम्ही भाग घेता तुमकां उडगा अशें पुरो की आमी सांगिल्लें की मनुष्य देह म्हळ्यार रथ म्हणून सो हांव 4 क्वेश्चन्स हांव निमगे घेता ते रथार बशिल्ले पॅसेंजर कोण इफ यू रिमेंबर दिस इज अ क्विज चॅट बॉक्सार टायप करूयात तुमी ओके आत्मा म्हणून आन्सर येता सर ओके रथार बशिल्ले पॅसेंजर ओके आता सेकंड तो रथ चलयतलस पळय ड्रायव्हर तो कोण त्यावेळी आन्सर करूं येता पॅसेंजर इज आत्मा मोस्ट ऑफ द आन्सर्स आर राईट ओके आणि रथ चलयतलो मन म्हणून सांगता आसा ती माइंड ओके माइंड सेन्सेस म्हणून सांगता आसा ती ओके माइंड ओके आणि ते रथाचे ते रेंज म्हणतात पळय खंयच्यान रथात चलयतले आनी ते घोडे बांदून तो घोडे कंट्रोल करता तें कशें न्हय ओके वेरियस आन्सर्स येता आसा माइंड बुद्धी ओके कृष्ण के ओके माइंड बुद्धी I'll clarify the answers okay senses के so I have asked you 3 questions a passenger कोण रथ चलयतल कोण ते रथ कंट्रोल घोडा कंट्रोल करचे ते रेंज कोण आणि ते 5 घोड कोण फायनली 5 घोड कोण ते फोटोन तू दिसता आसा जाल्यार सांग येता 5 घोड कोण 5 सेन्सेस एब्सोल्युटली हे हांव खंयची रिलेशनान सांगता आसा म्हळ्यार तुम्ही सांगिल्लें करेक्ट तो पॅसेंजर बशील आत्मा तो रथ चलयतल ड्रायव्हर आस पळय ही इज इंटेलिजन्स म्हळ्यार ती बुद्धी ते कंट्रोल करचे आस पळय ते मन आणि हे 5 सेशन आस पळय ते इंद्रिय आमगेले करेक्ट आणि रथ आमगेले बॉडी आता हे ABCD कनेक्ट करूं येता
आता आमी पळयता आमी तावळ पळयलें न्हू हे ABCD. आत्मा खातीर आमगे मन हे रथ म्हळ्यार आमगे ह्युमन बॉडी न्हय. आत्मा उद्धारा खातीर आमकां सत्संग जावका. आत्मा उद्धारा खातीर पॅसेंजराक सत्संग जावका. इंटेलिजन्स पळय तो पॅसेंजर तागेल खातीर बुक्स जावका. मना खातीर माइंड विच इज द रेंज तेंच्यान घोड्या कंट्रोल करचे ताजे खातीर चॅन्टिंग जावका. आणि फोर्थ डी डायट विच आय डिड नॉट स्पीक अबाउट इज की आमी कसन ग्रहण करता ती त्या म्हणून आमगेल ते आमी स्लोली हॅबिट करका. सान रुपारी सूर करूं ऑलरेडी कोण करता ती ताणी कंटिन्यू करका की आमी सान एक फूल दूध थोडे गोड फल वस्तू देवाल फोटो येत दवर न्हू आमी ते स्वीकार केल्यार ताजेन आमगेलें शुद्धीकरण जाता म्हणून. केन्ना आमी कसन ग्रहण करतात पळय ते प्रसाद रुपार ग्रहण केल्यार ताजे आमकां शुद्धीकरण जाता म्हणून सांगेत. सो दिस इज अ सिंपल प्रॅक्टिकल टिप्स फॉर्म्युला ऑफ हाऊ यू कॅन प्रोग्रेस. ABCD ते आमगेल मना वयरी हाजे वयरी पुरा हाजे ओट्टू कनेक्टेड आसा. सो हे भक्तीचे प्रोसेस आय विल स्टार्ट वाइंडिंग अप द प्रोसेस नाव. भक्तीचे इज द कॉल फॉर द ह्युमन हार्ट टू युनाइट विथ द डिवाइन हार्ट. म्हळ्यार आमी आमगेले हृदय देवाल कनेक्ट जावचे. हे एक डॉगमॅटीक न्हय, हे फ्लेक्सिबल आसा प्रोसेस. आणि तू रिजनेबल फेतान आमी मुखार सून वचेत. आणि मुखार सून गेल्यार तुमकां कोणाक सर्टिफिकेट दिवका म्हूण ना. केन्ना आमी जेवण करतात पळय तेन्ना आमगेली भूक ऑटोमॅटिकली उणी जाता. विंगड कोणीय सांगता म्हूण ना तुमगेली भूक उणी जाली की ना. एवरी टायम आमी एक घास खाण खाता ती तेन्ना आमगेली भूक उणी जाता. आमकां कळटा तें तशींची तुमी भक्तींत प्रोग्रेस करतात की ना म्हूण तें तुमकां कळटलें. इट इज एन एक्सपिरियन्शियल प्रोग्रेस आणि इट इज अ व्हेरी प्रॅक्टिकल वे आमी पळयत. सेन्सिबल आणि व्हेरीफायबल हे पुरा प्रोसेस सांगेत. आणि एक सांगता तुम्ही भक्तींत भाग घेता ती सूर करता ते आणि सेल्फ सेन्सर भागवत पुराण कोंकणी तुम्ही रेग्युलरली येवचे पुरोन ती त्यात आम्ही हे भक्तींत कनेक्ट जातात पळय तेन्ना आमी एक एक पंता एक्सपिरियन्स डिवोटीज आउट आणि कनेक्ट जावचे पुरो ती आणि आमी पळोवचे पुरोत हो इतले हाय स्टँडर्ड्स आसा ती. सकाळी 4 घंटे उठून कितली की राउंड्स करता ती. हो इतली 4 घंटे पुरा शास्त्र विजन करतात के तांणी पुरा तांगेल काम सोडून भक्तीन तू जॉईन जाली के. हो ह्या पुरो आयकल सिता 2 रिएक्शन येवचे पुरो. एक तर आमकां मना येवचे पुरो ह्या पुरो आमकां नाका बा हे आमगेल न्हय. आणि सेकंड रिएक्शन आमगेलें आसचें पुरो की आमी इमिटेट करचे ट्राय करता ती. हांव तांणी केल्या म्हणजे हांव हे करता म्हणून. जाल्यार आमी हें एक मना दवरका दॅट देर इज अ हेल्दी मिडल वे. हेल्दी मिडल वे म्हळ्यार आमगेल कॅपॅसिटी लेखारी आमी हे प्रोसेसांत एडॉप्ट करचे ट्राय करीत. आमकां केन्ना कसं साध्य आसा तें आमी करता ती देवाक मनान देवान प्रितीन आमकां कसं साध्य आशिल्ली करता ती तेन्ना कसं असाध्य आसा पळय तें देव आमगेल करून घेता. कसं साध्य आशिल्लें आमकां करता ती तेन्ना कसं असाध्य आशिल्लें तें देव आमकां करून घेता. सो वी शूड नॉट ट्राय टू इमिटेट ऑर हें आमकां न्हय म्हणून आमी करचें नाका म्हूण तशी करचें नज. We should look at our own capacity and try to do as much as possible while having respect for the people who are dedicated. मस्त जन मस्त करता ती. सो आमी रिस्पेक्टफुली तांगेल डेडिकेशनाक ऑनर करका रिस्पेक्ट करका की हो तुमी इतली करता ती मातशें इतली साथ दिना जाल्यार तुमगेल कसन कॅपॅसिटी लेखारी उत्साहपूर्वक प्रितीपूर्वक तुम्ही स्टार्ट करका आणि कंटिन्यू करका. देव म्हळ्यार भावग्राही जनार्दन तो आमगेल भावन पळयता. आणि एक थंब रूल तुम्ही कंक्लूड करचे पयलीं पळयत आमकां केन्ना एक पंत कन्फ्युजन आसता न्हय की चड करका की उणी करका म्हणून. चपाती खाताना 2 खावका की 3 चपाती खावका. दोन्ही खायात. मात भगवद्गीते श्लोक वाजिताना 2 श्लोक वाजूका की 3 श्लोक वाजूका. 3 श्लोक वाजयात. सो देवाल विषय भक्ती विषय आत्मा उन्नती हे विषय असल्यार डाऊट आसा की थोडे करका की चिके चड करका चड करया. विंगड विशयान तू डाऊट आसा चड करका की उणी करका उणी करया. सो दॅट इज द थंब रूल विथ विच यू कॅन प्रोग्रेस. सो दिस कम्स एब्सोल्युटली टू द एंड ऑफ आवर सेशन. तुम्ही पुरा जन इतले चांग रुपारी हे सेशन आयकलेलें आसता. होप देर आर सम टेकअवेज फॉर यू अँड होप यू हॅव एन्जॉयड द सेशन. आणि तुम्ही आपाशें युट्यूब चॅनलार पळयत वय आणि तुमगे फॅमिली फ्रेंड्स कोणा दिसता की तुमकां ह्या विशयांत इंट्रस्ट आसा और तांकां इंट्रस्ट जावका तशें करका ताका तुम्ही ताजे खातीर तुम्ही हे व्हिडिओ युट्यूब व्हिडिओ स्प्रेड वय करूं येता व्हॉट्सएप थ्रू ताकी मस्त जाणां हें कळूं येता हें पुरा हे इम्पॉर्टंट लायफ लायन्स आमी कळच्या खातीर. सो पुरा जाणां रियली धन्यवाद.
आणि आता एक पोल वय घालतात की तुम्ही त्या कसन की एक तुमगेले पोल येतले तुमका आन्सर त्या कसन बटन प्रेस करू येता ते फीडबॅक आकतीर आणि पोल वय येतले आणि ॲट द लास्ट मोमेंट हांव जस्ट एक रिकॅप करची म्हळ्यार आज आमी पळयलेलें कशें आमी पुरा कॉन्सेप्ट लर्न केलेले भगवद्गीताचे आमगेल सिच्युएशन कसं ना आत्म म्हळ्यार कसं नाही आणि फायनली वी केम टू दिस प्रॅक्टिकल टिप्स विच इज ABCD. सो दिस इज वॉट वी हॅव टू ट्राय अँड अप्लाय एज फार एज लायक कसं नाही चूक ही जाऊन नसल्यारी क्षमापण करता तुम्ही पुरा जन ऐकलेली नसता ती